सिद्धार्थ दोन मुद्दे आहेत. पहिलो मुद्दा म्हणजे टायमिंगाचो की हे कित्याक केला. एक गजाल आसा की तुम्ही कॉन्स्टिट्युशनल लिगॅलिटीची जो मुद्दो तुम्ही मांडटात आणि दिस इज कॉन्स्टिट्युशनली वेल विदिन द लिगल फ्रेमवर्क म्हणून सगळे मान्य करतात. व्हॉट अबाउट कॉन्स्टिट्युशनल मॉरॅलिटी, जेन्ना कॉन्स्टिट्युशनल लिगॅलिटीक त्या मॉरॅलिटीची बॅकिंग नासता ते खरेंच इन द पब्लीक इंटरेस्ट आसता काय कितें? राजकारणात मॉरॅलिटी उरूना रे अजून मेली केन्ना जीव दिलो ताणी. See, constitutional morality is in bringing this amendment. Why it will bring transparency. कसल्याय गोष्टीचे इलेक्शन जाता असताना खबर असपाक जाय लोकांक कोण कोणा बरोबर आसा ते. नाला इट टायमिंग इज टू सस्पिशियस. टायमिंग इज सस्पिशन यू कुड से वेन अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रॅक्ट आणि कितें करता असताना कोणाक कसले फायल अलॉट करता असताना. बट दीस इज अल्टिमेटली इट विल हॅव टू बी टेकन टू द असेंब्ली. असेंब्लीन ते पास करचे पडटले. आणि दीस इज नॉट ओनली फॉर, इट इज नॉट सम म्युनिसिपालिटी स्पेसिफिक की हाका लागून ते हाडला म्हणून. इट विल बी एप्लिकेबल फॉर एवरीबडी. टुमोरो नाव आफ्टर दीस यू इशू अ नो कॉन्फिडन्स मोशन, इट विल बी फॉर विथ शो ऑफ हँड्स फॉर एवरीबडी. हाऊ डज इट डिफर? अँड नाव ही सेज, in fact a comment was being passed to say that I appreciate Chief Minister because he has not done it. Now it will be done. By the way, this comment is demeaning the present ruling dispensation as far as municipality is concerned, because it presupposes that you do not have a majority there, and if it was made show of hands, then you would have lost the majority. Otherwise, why would you make a comment saying that Chief Minister, in spite of this working your way, has not brought this amendment? So this is not in good taste. Let Chief Minister say on record. आम्ही म्हणलं आपल्या हाजेर हात धरून सांगचे मुख्यमंत्र्यान की whether he was in. I am sure he was not for it. No, I am sure he was not for it. दुसरा एक मिनिट. जेव्हा हो प्रश्न येता की ताणे अनेक मुद्दो काढला की मुख्यमंत्र्यान ही म्हाका दिसता परिस्थिती निलेश काब्रालाचेर आयिल्ली कुडचड्या तेन्ना केन्नाच हात लायला ना कायदे. स्वता मुख्यमंत्र्यान हे आपली म्युनिसिपालिटी भितर भोगला तेन्ना कायद्याक हात लायला ना. दिगंबर कामत येतकीरच ह्या कायदे हात लावपाचे कित्याक जाले हे दिसता तुमकां? See, this is prospective. What can be said about it? See, there are people who would be saying, no, this is correct, timing is wrong, but that is not. I look at the substance. Whether this amendment is going to benefit the transparency in democracy or not. In municipal election, in electing the president or chairperson, answer is yes. You would know who has voted for whom, and that is good for the democracy. You should know. That is absolutely good. या दुर्गादास ठरावाचेर 15 जणांनी सही मारल्यो आणि मत 10 जणांनी मारले. असली नाटकं जावपाना म्हणटा तुम्ही? Yes. ओके. दुर्गादास दोन मुद्दे. एक, यू रिस्पॉन्ड टू हिम. सेकंडली ताणे अनेक मुद्दो काढलो की तुमची जर आर्ग्युमेंट ऐकले इट प्री सपोजीस दॅट शो ऑफ हँड्स केला तुम्ही इलेक्शन हरता म्हणून. प्रमोद, आज ऑन रेकॉर्ड सांगतो तुका. हय. ऑर्डिनन्स हाडले, सगळे केले, बरें. तुम्ही मात कसले भितात? आज सकाळी सुद्धा आमच्या कावन्सिलरांक एक दुसऱ्याच कावन्सिलराचो येऊन फोन लावन दिता, बाबा कडेन उलया. आमचे रेकॉर्डिंग आहा, बाबा कडेन उलय, बाबा तुका च्या पिवपा पयला. कावन्सिलर उपाशी पडले, कावन्सिलराच्या घरान च्या मेळना तांकां. आपल्या घरान नोकऱ्यांच्या आमिशात आयल्या 5-5 लाख रुपया कॅश, गव्हर्नमेंट जॉब भुरग्यांक दिता म्हणून अजून आमिशा चालल्या. आता ते बरें आहा की आमचे थोडे कावन्सिलर आमकां येवन सांगतात अशें चल्लां म्हणून, अशें आमकां फोन येता म्हणून. पूण तांचे आनी आमी कितें, विजय सरदेसाय कच्च्या खिलाडी न्ही तो. राजकारणांत अजून इतलो कॉन्फिडन्स आसल्यार तुमचे कावन्सिलर फुडपाचो प्रयत्न कितें जाता काय म्हणून? अजूनही ऑफकोर्स कित्याक जाता. आनी हांव परतो सांगता ऑन रेकॉर्ड, मुख्यमंत्र्या कडेन 2019 प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जालो. आज 3 वर्सां 3.5 वर्सां जाली. केन्ना ताणें आपली म्युनिसिपालिटी कायदो हाडलो ना असो. मागीर कित्याक? नॉट ओन्ली दॅट, तो चेअरपर्सन आशिल्लो ताणें ताच्या विरोधात इलेक्शन लडयले आनी डेमोक्रेट तो निवडून आयलो. तो 200 मतांनी आसूं 300 मतांनी आसूं निवडून आयलो. बट ताणें रडीचें नांव खेळोना थंय. बट वाय फाय वन पर्सन मुख्यमंत्र्याक कळचें ना तो केन्नाच्यान सीएमा वयल्यान एक्स सीएम जातलो तो.